ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಮಂಗಳೂರು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಫುಲ್ ಕುಂಕುಮ ಎನ್ನುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಸರಳ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ವೈದ್ಯ, ಸುಚೇತ ಕಾಮತ್, ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್, ಸಂತೋಷ್, ಪ್ರಭಾ ಭಟ್, ಗೀತಾ ಭಟ್, ಚಂದ್ರಿಕಾ ಬಾಳಿಗ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೆರೆದ ಅತಿಥಿಗಳು ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಬಳಿಕ ವೇದಮೂರ್ತಿ, ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. कोंकणी मोणु कोंकणी भाषेंतु आम्ही जन्माइल मोणु आमका जता मना खुशी नील जलाचल दर्या तडेरी बसला मेघली स्वप्न सुंदरी नील सर्वांके नमस्कार. कोंकणी सांस्कृतिक संघ रजिस्टर मंगळूर आम्ही मांडून नडीत सले कार्यक्रम अंतू फूल कुंकुम म्हळ्यार मकर संक्रांती कार्यक्रम तशीचे जोटोची आम्ही फूल कुंकुम म्हणून कार्यक्रम वर्स करता रसाचे तशीचे आज आमगेले हे कार्यक्रम आज चलता रस आमगेले ಒಟ್ಟು आशिल्ले सर्वांक स्वागत करूंक हांव तुमगेले राबिल आसा. आमगेले आयचे कार्यक्रमांतू मुखेल सोयरिणी म्हळ्यार ह्या कार्यक्रम बायल मनशांची प्रामुख्यता आशिल्ल्यान आमी ह्या मानाच्या सोयऱ्यांक सोयरिणी म्हणून आमी पुरा बायल मनशांकच आमी आपोवचे कार्यक्रम आसा. मकर संक्रमण सूर्य जगतः चक्षुः म्हणून म्हणटाचे. चक्षुः म्हळ्यार दोळो एके सूर्य जगतः आत्मनः म्हणून म्हणटाचे. आत्म म्हळ्यार हार्ट म्हणून सांगेत एक अर्थांत. तसले एक सूर्य प्रत्यक्ष देव त्या सूर्यदेवान उत्तरायणाक प्रवेश करचे तसले एक पर्वकाल मकर संक्रमण. आम्ही प्रति एक परब आचरण करता जाल्यार खाण जेवण करताची प्रति एक गम्मत करताची एक देवाला आराधन करताची जाल्यार त्या परबेचे एक गूढ अर्थ कसो आसा की आमी ते समजून घेवच्याक प्रयत्न करता. वेदिकेर आशिल्ल्या मालगड्यांक मामांक आनी सभेर आशिल्ल्या पुराय जाणां मेगेलो नमस्कार.
कोंकणी सांस्कृतिक कार्यक्रम हे फस्ट टाइम म्हाका वेदिके अशें चान्स दिल्ल्याक फस्ट धन्यवाद. फस्ट टाइम हांव येदोळ स्टेजार म्हण बैसा न्ही, बट म्हाका एक अवकाश दिला ताचे खातीर एक 2 उतर मात सांगतास. हे फूल कुंकुम पूण एक कार्यक्रम करचे भारी एक श्लाघनीय विशय. असलेची नमनवार कार्यक्रम करचे तशी कोंकणी सांस्कृतिक संघाक देव चलायचं तशें कर म्हणून म्हगेलें एक 2 उतर सांगता तितलें. नमस्कार. उशान संगला म्हणकेची ही एक योग म्हूण येता आमकां हांगा आपोवन फूल कुंकुमा कार्यक्रमाक सोयरी जावन आपोवन आमकां एक सौभाग्य मेळ्ळा. आज तेमी पुराय जाणांनी आमकां वोंटी भरला, तशें हांव तांकां प्रथम जावन धन्यवाद सांगता. हे मकर संक्रमणाचे म्हणटना आमगेले गांव हांव घटवयली थंय आमकां हें मकर संक्रमण म्हळ्यार भारी एक विशेष जाल्लें परब. आमी सांज नासतना तुकून एक नवे ड्रेसांनी घालून संजे म्हणटना पुराय जाणां घरघरा वचून एळ्ळू बेल्ला करचे घर कडेन तें आमी विंगड जाणां दिवचे, विंगड जाणां आमगे थंय येवन दिवचे. तें ताजी एक बांधव्य बेळसून घेवनाची एक परब. सकड सुचेता कान आनी उशा कान सांगून जालें तशीच मकर संक्रमणाचे सकड जाणांकय शुभाशयो. आनी म्हाका हांगा येवन एक फूल कुंकुम कार्यक्रमांत भागवहिसून मस्त संतोष जाले. त्या खातीर कोंकणी सांस्कृतिक संघाचे सकड पदाधिकारींक आनी सदस्यांकय म्हगेलें मनपूर्वक अभिनंदन. सकळांक देव बरें करो. धन्यवाद.